नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर माय मोगाचो येवकार हांव गौरीश परबामणकर. गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजेच आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांत पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. बिगर गोंयकारांनी म्हापशा टॅक्सी स्टँडाच्या वाठारांत केला कब्जो. टॅक्सी स्टँडाच्या कुशीकूच थाटला बिगर गोंयकारांनी संवसार. वास्कोच्या साईनगर आणि शांतीनगर वाठारांत कोयर प्रकल्पाच्या भायर कोयराच्यो राशी थळाव्या ह्या रस्त्या वयल्यान वयताना नाक मुठीन धरून वयतात. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या 240 गुणवान विद्यार्थ्यांक अंदू सावन फुकट मेळटलो लॅपटॉप. 10वी पास जाल्ल्या विद्यार्थ्यांक मेळटलो येवजणेचो लाव. 9 सप्टेंबराक राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लाय करतले वेचून आयिल्ल्या सरपंच आणि पंचांकडे संवाद. आणि साखळे सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाचो कालियामर्दन देखावो थारला गणेश भक्तांचे खाशेले आकर्षण. आणि आता खबरो विस्तारात. स्थलांतरित जाल्ल्या लोकांनी म्हापशा टॅक्सी स्टँडाच्या वाठारांत पुराय कब्जो केला. टॅक्सी स्टँडाच्या कुशीकूच ह्या लोकांनी रांदपाक सुरवात केला. सरभोंवतणी तांचे जळीमळी कपडे उडयल्ले दिश्टी पडटा. तशेंच पुराय सुवात हळशिकावणी करून उडयला. कांय म्हयन्यां पयलीं स्थलांतरीत जाल्ल्या लोकांनी म्हापशा बस स्टँडाचेर लेगीत कब्जो केल्लो. म्हापशा नगरपालिकेन ह्या गजालीचेर खर लक्ष दिवपाची गरज आसा अशी मागणी म्हापशाच्या नागरिकांनी केल्या. वास्कोच्या साईनगर आणि शांतीनगर ह्या वाठारांत आशिल्ल्या कोयर संकलन केंद्रा कडेन व्हडा प्रमाणात कोयर हाडून उडयला. वास्को वाठारांतले चिकन विकपी लोक थंय चिकनाचे इबाडिल्ले सामान हाडून उडयतात. ताका लागून थंयच्यान पसार जावपी नागरिकांक नाकांक हात धरून वचचें पडटा. संकलन केंद्रा भायर कोयर उडयल्ल्यान हो वाठार हळशिकावणो जाला. कोयर एकठांय करप्यांक कांय अडचणीक तोंड दिवचें पडटा. देखून संकलन केंद्रा मुखार CCTV कॅमेरा बसोवचे तशेंच संकलन केंद्रा भायर कोयर उडोवपी लोकांचेर कारवाय करची अशी मागणी नागरिकांनी केल्या. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या 240 गुणवान विद्यार्थ्यांक अंदू सावन फुकट लॅपटॉप मेळटलो. 10वी पास जाल्ल्या विद्यार्थ्यांक ह्या येवजणेचो लाव मेळटलो. माहिती तंत्रज्ञान खात्या वतीन ही येवजण चालीक लायल्या. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यां खातीर तरेकवार येवजण्यो आसात. वर्सुकी शुल्कांत सूट दिवपा सयत युनिफॉर्म तशेंच पुस्तकां फुकट दिवपी येवजण्यो आसात. ह्या येवजणेंत आतां फुकट लॅपटॉप दिवपी येवजणेची भर पडटा. ह्या येवजणेची अधिसुचोवणी जारी जाल्या. अनुसूचित जातीच्या दर एका मालांतल्या 10 विद्यार्थ्यांक येवजणेचो लाव मेळटलो. दर एका मालांतले 5 विद्यार्थी आणि 5 विद्यार्थ्यांची निवड जातली. गोंयचे राज्यपाल श्रीधर पिल्लाय म्हालात नवे वेचून आयिल्ल्या सगळ्या सरपंच आणि पंच वांगड्यांकडेन संवाद साधपाचे आसात. ह्या विशीं मंगळारा 9 सप्टेंबराक एक खाशेली कार्यावळ आयोजीत केला. 70 म्हालांतले सगळे सरपंच राज्यपालाक आपल्या म्हालांतल्या उदरगतीच्या कामां विशीं इतिहासीक थळां विशीं म्हायती दितले. ह्या विशीं चड म्हायती अशी देशाचे व्हड फुडारी गांधीजी खूब फावटी चल या गांवांत असो संदेश दिताले. देशाची वळख गांवांनी लिपल्या. ताका लागून गांधीजीन पयलीं गांवाची वळख करून घेवची आनी मागीर उदरगतीची येवजण घडोवन हाडची असो संदेश दिल्लो. राज्यपालान हो संदेश चालीक लावपाचो निर्णय घेतला. सीमा सुरक्षा दळान पयलेच फावट दंगल आणि हेर गर्दींचेर नियंत्रण हाडपा खातीर ड्रोन बेज टियर स्मोक लॉन्चर विकसीत केला. सीमा सुरक्षा दळान शुक्रारा ग्वालियरांतल्या टियर गॅस युनिटान ड्रोनांतल्यान गैरांचेर वेळार सुरक्षा दळांक कायदो आनी सुवेवस्था वेवस्थापनांत सांबाळ्या शक्ती गुणांक थारतले अशें म्हटलां.
आता पळोवया चवथीच्या निमतान गणपतीची ही खाशेली कार्यावळ म्हणजेच म्हणा मोरया. हडफड्या गणपतीच्या देवळात 11 दिसांचो सार्वजनीक गणपती पुजला. हडफड्याच्या तिठ्या वयले ह्या गणपतीचे देवूळ सुंदर पद्धतीन रोशनाय घालून सजयला, देखून रातच्या वेळार देवूळ सोबून दिसता. हडफड्या पुजिल्ल्या 11 दिसांच्या गणपती बाप्पाची सेवा करपाची संद हडफड्याच्या गणेश भक्तांक मेळटा. थंयच गणेश भक्तां खातीर खासा सांस्कृतीक कार्यावळीचे तशेंच अखिल गोंय फुगडी घुमट आरती सारक्या सर्तींचे आयोजन केलां. या हडफड्या वासियांच्या तरुण पिढीनूच हांगा जास्त से जास्त ह्या आमच्या गणेश उत्सवाक हातभार लावचो आणि त्यांच्यानी हांगा येऊन भयंकर असो कार्यक्रम जो जातलो आमचो त्या दिसा पासून आमचो कार्यक्रम उत्सव चालू जातलो. पहिली फुगडी अखिल गोवा फुगडी स्पर्धा आसा 6व्या दिसा, 7व्या दिसा अभंग गायन स्पर्धा आसा, 8व्या दिसा आसा, 9व्या दिसा सार्वजनिक सत्यनारायण महापूजा जाता आणि 10व्या दिसा आमचो जो मंदिर प्रमुख आसा त्याच्या वतीने बी लघुरुद्र आणि इतर धार्मिक कार्य जाल्ले जाता. त्या व्यतिरिक्त सगळ्यांक आमच्या गणेश भक्तांकडे हांव विनंती करता, या आमच्या कार्यक्रमाक आणि जो जो आमचो हे जाहिरात आमी जे दिल्लो आसा त्या उत्सवाक आमचो सर्वांनी हातभार लावचो ही तुमचे कडेन हांव हात जोडून विनंती करता. जशी शेवणी सोंपता उदक्या मळबान, नुस्तीं निळ्या दर्यांत, मोरा पिसारो हिरव्या शेतात, तशेंच गणपती बाप्पाच्या मुखार सोंपता फुगडी. गोंयच्या घराघरांतल्यान घुमट आरती, भजन तशेंच फुगडेंतल्यान मोरयाच्या स्तुतीचो नाद येता आयकूंक. ल्हान तशीच व्हड, जाणटी तशीच नेणटी, दादले तशीच बायलां गणपतीच्या बाप्पाच्या नामस्मरणांत रंगल्यात. देव स्तुती करतना आधुनीक काळांत लेगीत पारंपारीकता कशी जपून दवरप हें आमकां कळपाक जाय आनी हीच परंपरा गोंयच्यो अस्तुऱ्यो फुगडी घालतना जपतात. देवा नवस करीन मी, 5 फुलांनी 5 फळांनी दुर्वा वाहीन मी. देवा दुर्वा वाहीन मी, कपडाचा कुंकू दे जन्मभर आणि काय मागीन मी. देवा आणि काय मागीन मी, सर्व शृंगार हे जन्मभर हे माझा मागण रे. देवा हे माझा मागण रे. माटी बांधिली चौकणी, माटी बांधिली चौकणी.
हालतो देखावो हे अंदू साखळेच्या भौशीक गणेशोत्सवाचे खाशेले आकर्शण आसा. अंदू गणेशोत्सवा कालिया मर्दन हो हलतो देखावो केला. मंगलमूर्ती गणपती बाप्पाचे दर्शन घेवपाक आणि हो देखावो पळोवपाक गणेश भक्त गर्दी करतात. अंदू शुक्रारा अनंत चतुर्दशी दिसा साखळेच्या भौशीक गणपतीचे विसर्जन करतले त्या मेरेन हो देखावो पळोवपाची संद गणेश भक्तांक मेळटली. साखळीच्या वतीन आम्ही हो देखावो केला. हो देखावो आमचो शिवरात्री कालिया हेजो देखावो आनी तो देखावो सादर केला आमचो तो गौरी शेडो कुमार चवथीचो आर्टिस्ट जे नॉर्मल देखावे करतात कुमार चवथीचो तितूंतलो एक तो गौरी शेड तिणी जो साकार केला. आमी ताका हांगा आपोवन ताका सांगून आमकां एक बरोसो देखावो कर म्हणून सांगला आनी तिणी उत्तम की असो देखावो केला हो. ताच्या तितून आमकां बरो मेळ्ळा. हांगा लोकांचो प्रतिसादूय बरो मेळटा. भरपूर गर्दी जाता. स्पेशल देखावो गणपती पळोवपाक येता तशेंच देखावो पळोवपाकूय भरपूर गर्दी जाता. ही आशिल्ली चवथीच्या निमतान गोमंतकाची खाशेली कार्यावळ म्हणा मोरया. दिवचल भौशीक गणेशोत्सव मंडळा वतीन आयोजीत केल्ले चित्रकला सर्तीक एक बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. शेनवारा गणपती पूजन मंडपात इयत्ता 6वी ते 8वी मेरेनच्या विद्यार्थ्यां खातीर ही सर्त घडोवन हाडिल्ली. सर्तीचे मुखेली मिलिंद तेली हांणी सर्त आयोजीत करपा फाटलो हेतू सांगलो. बिचोली सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळातर्फे आज ही लहान भुरग्यां म्हणजे 6वी ते 8वी ह्या भुरग्यां खातीर चित्रकला स्पर्धा आयोजीत केल्ले. ताका एक बऱ्यापैकी रिस्पॉन्स मेळ्ळो. अशी घरा आतां भुरगीं बेकार आसता आनी दुसरे मोबायल आनी हेजेर आपलो टायमपास करता. सो आमी ठरयलें की भुरग्यांक एक प्लॅटफॉर्म मेळचो आपली कला सादर करपाक आनी हांगा तेंच्यांनी बऱ्यापैकी चित्रां काडप चालू आसा. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी गणपतीच्या निमतान तरेतरेची सजावट केल्ली पळोवपाक मेळटा. तशेंच कुडचडेच्या शेळवण वाठारांतल्या मधू नायक हांच्या घरा सुंदर देखावो तयार केला. सुक्या नाल्लाचो काथो वापरून सुंदर अशी इको फ्रेंडली सजावट तयार केला.
चवथीच्या निमतान इको फ्रेंडली सजावटीच्यो सर्ती आयोजीत केल्ल्या कारणात लोकांनी मेहनत घेवन गणपती खातीर खासा देखावे तयार केल्यात. फाटल्या 2 म्हयन्यांसावन कोरोना बाधितांची संख्या वाडत आसा. शुक्रारा 76 नव्या कोरोना केशींची नोंद जाली. 515 चाचण्या उपरांत 76 दुयेंती मेळ्ळे, जाल्यार 127 दुयेंती बरे जाले. दुयेंती बरे जावपाचे मात प्रमाण 98.22%चेरूच आसा. आतां मेरेन कोरोनाचे 2,56,300 दुयेंती मेळ्ळ्यात. हातूंतले 2,51,749 दुयेंती बरे जाल्ल्यान 588 सक्रीय दुयेंती आसात. आतां मेरेन 2,01,058 दुयेंती घरा आयसोलेशनान रावले, जाल्यार 31,561 दुयेंती उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल जाले. ह्या आशिल्ल्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजेच आवाज गोंयचो हे बुलेटीन. परतून एकदा समेस्त गोंयकारांक गणेश चतुर्थीच्यो हुनहुनीत परब्यो. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक अश्योच आनीकूय खबरो पळोवपा खातीर सबस्क्रायब करा आमचे गोमंतकाचे YouTube चॅनल. त्याच बरोबर फेसबुकाचेर गोमंतक TV फॉलो करा. पळयत रावात गोमंतक TV.